देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या पयल्या वाचपान काळजीदार संदेशकार पावलू पयले फावटी माचयेर चडटा. आतां तो एक वेगळे तरेन जुदेबांक देवाच्या मोगाचो रूपकार दाखयता. सोडवणीची इतिहास तांच्या मुखार दवरता. इजिप्तांत गुलामपणाचें जिवीत जियेतालीं तेन्ना ती देवाक उलो मारतात आनी देव तांची बोब आयकून मोइजेस प्रभादे वरवीं तांकां तो ह्या गुलामपणांतली सोडयता. 40 वर्सां त्याच देवान तांकां बासयलेल्या देशाची वाट ओरेन्यान चलता आसतना सांबाळून तांकां सांबाळली आनी तांकां राखली. देवाक ती साबार फावटी अनउपकारी जालीं, पूण देवान तांकां जाणूंक नात. शेगींक तांकां ह्या देशांत पावयलीं, तांकां थऱ्यार घालून एक राजाय तांकां फावो केलो. ह्याच राजाच्या कुळांतलो बसायलेलो सोडवंडार तांचे मदीं आयलो, होच जेजू क्रिस्त. ह्या सोडवंडाराक तुमी मानून घेवंक जाता, ना जाल्यार ताका नाकारूंकूय जाता. तुमकां देवान पदवी दिल्या म्हूण जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास करता. पूण जो ताका आपलो दोनी आनी देवान पाठयल्लो सोडवंडार म्हूण मानून घेता तो सुभागी. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक, तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.